मिशन फॉर लोकल ह्या ऑफिसान आमच्या राजानंदी कोरगांवकर यांच्या ऑफिसान आयज अमिशा शेटकर तशेंच आयलिटा फर्नांडीस ही आमच्या पेडण्या तालुक्यांतली भुरगीं आयज डॉक्टर जाली आनी आयज त्यांच्या नांवा फुडें एक DR म्हणजे डॉक्टर एक शॉर्ट फॉर्म DR हे नाव लागले कालच्या दिसा आणि पेडण्यान हे अभिमान आयज ती एक डॉक्टर जाले पण पेडण्याची एक अभिमान ह्यो आसाच पण त्यांचे पेरंट्साचे नाव स्वता तेंचे नाव आणि ज्या स्कुलान शिकले ज्या गुरुनी तांकां घडयले तेंचे सगळ्यांचे नाव तेंच्यांनी मोठे केल्लेले आसा आणि हे नाव करता आसतना आमच्या तालुक्याचें नाव केले आमच्या पेडणेकारांचें नाव केले आणि तेंचो आयज आमी फेलिस्टेशन हांगा दवरला आणि हांव तेंच्या स्टुडंटांक दोगांय आणि सॉरी स्टुडंट म्हणूंक शकना आता ते डॉक्टर जाल्लेले आहा डॉक्टरांक आनी तेंच्या पेरंट्सांक हांव विनंती करता की तेंच्यांनी फुडें येवचे आमी तेंचे आमच्या राजन कोरगांव तर्फे आमी तेंचे फेलिस्टेशन करतले तशेंच हांव मागता आमचे गजी नीच्यांनी सुद्दां एक दोन शब्द सांगचे. नमस्कार, तुमचे पयलीं सगळ्यांचे स्वागत करता. आज ही दोगांय जाणां म्हाजे भयणी म्हणटा आज डॉक्टर ही पदवी मेळ्ळी. आज तुमी बरेच परिश्रम घेतले आसा, रात दीस तुमी स्टडी केल्यात आसतले आनी तुमकां तुमच्या पेरंट्सांनी खूब सहकार्य केल्लो आसतलो कळ्ळा. तेका लागून मी पयलीं मिशन फॉर लोकलच्या वतीन तुमचे मना काळजांतल्यान तुमचे खूब खूब धन्यवाद आणि तुमचे अभिनंदन करता. तशेंच पेरंट्सांचे सुद्दां आज आमकां सुद्दां एक मोठो गर्व आसा. तुम्ही दोगा डॉक्टर जाल्यार आमी सुद्दां आमच्या फॅमिलीक आमची सुद्दां भुरगीं आसत तांकां सुद्दां राती तुमचो डिस्कस केल्लो. तुम्ही दोगांय डॉक्टर आमची चली आसा लॉ करता ती अशें आसा. आमचे एक म्हणून लागली बरी आहा तेंच्यांनी रात दीस स्टडी केली आसतली आमी सुद्दां रेडी तशेंच करतले म्हणून कशें आसा आज तुमी दोगांय डॉक्टर जाल्यात खूब खूब बरें दिसलें आमकां कळ्ळें न्ही. तेव्हा परत एकदा आमी मिशन फॉर लोकल आणि आमच्या सगळ्यांच्या टीमच्या वतीन तुमचे अभिनंदन करतात. तशेंच हांव मागता आमचे रुपेश परब त्यांनी आपले दोन शब्द मोलाचे सांगचे. नमस्कार. आयज आमच्या सगळ्यांनी सांगले तशे तुम्ही डॉक्टर जाल्यार तुमचे खूप खूप अभिनंदन. तशें तुमचे पेरंट्सांचे खूप खूप अभिनंदन. पण आज वैद्यकीय क्षेत्रात खूप असे प्रगती जायत आसात. तशी तुम्ही सुद्धा भविष्यात आणि सुद्धा खूप शिकचे अशी अपेक्षा करता. तसेच आमचे पेडणे तालुक्यातले जर कोण गरजू लोक जर कोण तुमच्यापर्यंत जर पावले तर त्याला तुम्ही योग्य रेटीन असे म्हणटा असा तुमचो परिश्रम खूप मोठो जरी असलो तरी तुम्ही थोडेशे खातीर आमच्या पेडणे तालुक्याचे गोरगरीब जर जनता तुमच्यापर्यंत जरी तर त्यांना तुम्ही अवश्य हेल्प करची अशी हांव तुमकां विनंती करता. आणि माझ्या उपरांत आमचे शशिकांत महाले तुमकां दोन उतरां सांगता. नमस्कार. खरे म्हणजे आयज मिशन फॉर लोकल मिशन फॉर लोकलच्या वतीन आयज जे आमची दोन भुरगीं पेडण्याची खास करून एक म्हणजे डॉक्टर अमिशा शेटकर आणि दुसरे डॉक्टर एलिटा फर्नांडीस हेंचे हांव पयलीं स्वागत आणि अभिनंदन करता. त्याच बरोबर त्यांच्या पेरंट्साचेय करता कित्याक तेंच्यांनी एफर्ट्स घेतले. त्याच बरोबर तेंचे जे स्कूल आहा कॉलेज आहा नॉन टीचिंग स्टाफ किंवा इतर कोणी असो तेंच्यांनी तांकां जो आशीर्वाद दिवन ती फुडें येयली तेंचे अभिनंदन करता. एक मुख्य उद्देश सांगपाचो म्हणजे ज्या पेडणे तालुक्याचेर मागास म्हणून जो शिक्को आसलो तो आयज आणि हेच्याय फुडें हो आयज म्हाका दिसता ह्या दोन भुरग्यांनी हेच्या आदी पेडणेकारांनी तो पुसून उडयलो आणि आयज तेचेर तेंच्यांनी मोहर लायलो. अशें कित्याक म्हणटा ह्या मतदारसंघात म्हणजे पेडणे तालुक्यात सदांच बघताना लोक एक फाटलो बॅक सायडीचो तालुको म्हणून पळयताले पण आमच्या भुरग्यांनी दाखोवन दिले काय तर आम्ही हो मागासलेलो ना आमचे कडेन एज्युकेशन आहा आणि एज्युकेशनाच्या जोरात आमची भुरगीं आयज जवळ जवळ काणकोण ते पेडणे ह्या
हेतूनसून बऱ्याच हेतून आमची भुरगीं फुडें आसा आनी आमच्या पेडणे तालुक्यान सीए दिले, मामलेदार दिले, नेव्ही सारखे कॅप्टन दिले, हे उदाहरण आहा. आयज खरें एकदा परत एकदा तेंचे अभिनंदन करता आणि भविष्यात तेंचे वाटचालीक हांव शुभेच्छा दिता. हेच्याय फुडें तेंच्यांनी नाव करचे, उज्ज्वल तेंचे भविष्य जावचे आणि हेच्याय फुडें नाव करून पेडण्याचे नाव न्हय तर आमच्या देशात तेंच्यांनी क्रांती करची. देव बरें करूं. आयज आमच्या पेडण्यासाठी एक खोशयेचो दीस. खरी म्हणजे गेल्या वर्सा आमची 2 भुरगीं, ती सुद्धा गर्ल्स, आणि हे फावटी सुद्धा 2 भुरगीं, आमची एक कासारवण्याचे आणि एक महाराष्ट्राचे, हेंच्यांनी आयज संपूर्ण गोंयकारांक, आमकां पेडणेकारांकू एक खंय तरी अभिमानाची गोष्ट केली. खरें म्हणजे हांव तेंचें स्वागत करता आणि तांकां कॉंग्रॅच्युलेट म्हणटा. कित्याक आयच्यान तुमी डॉक्टर जाल्यात, तुमी देवाच्या जसो देव म्हणटात, देव आसा तसो आमच्या माणसान जर कोण देव आसा तो दोतोर आसा. तुमकां देवाची पदवी मेळ्ळ्या आनी म्हाका खात्री आसा तुमी कितें बरें काम करतले, लोकांचे भले करतले. आयज सांगपाक खूब म्हणजे खोशी जाता. कित्याक न्ही, ही भुरगीं स्पेशली गांवांतसून शिकलेली. कासारवणी हो गांव भितर आसा, असो न्ही की ते बाबा शहराक कनेक्टेड आसा. पराष्ट्र म्हणटात ती सुद्धा एरिया अशी आसा की ती पयस आसा पेडण्याच्यान. पण ही भुरगीं स्पेशली बसीचेर प्रवास करून आणि विदाउट ट्युशन्स म्हणा कितें कोणाची हेल्प न घेता फक्त टिचरांचे आणि पॅरेंट्सांचे आज ते इतल्या व्हडल्या हेचेर पावल्यात. खरेंच अभिनंदन करीत तितले कमी आसा. पण ह्या अभिनंदनाक खरें म्हणजे कारणीभूत कोण आसा तर तेंचे पॅरेंट्स आसा. हांव तेंच्या पॅरेंट्साचे मना काळजांसून हांव कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. तुमी जे भुरग्यांक देख दिली ताका लागून ही भुरगीं वयर सरली आणि ही तुमी तुमच्यासाठी करूं ना तर गोंयकारांसाठी केली आणि आमच्या पेडणेकारां खातीर केल्या. सो तुमकां म्हज्या मिशन फॉर लोकल तर्फे सगळ्यांक वचून तुमचे खरेंच हांव परत स्वागत करता आणि वेलकम करता. कित्याक तुमी घडयल्यात पण आमच्या 4 लोकांक हेचो फायदो जातलो. कित्याक मनीस म्हणटा तो आयुश्यांत येवन शीक जातात, कोणी आसूं, खोकली येता, थंडी जाता, कितें बरें वायट आसा, तेन्ना कसलो उगडेस येता, देवा कडेन गेले म्हणून पयलींचे भशेन ते जायना, तर आमकां दोतोरा कडेन वयचें पडटा. सो आमची भुरगीं कनेक्ट आसली आमच्या पेडण्याच्या लोकांसाठी फर्स्ट प्रिफरन्स दितली म्हाका खात्री आसा. आणि व्हडान व्हड म्हणजे कितें आसा, ह्या भुरग्यांनी जी एक उज्ज्वल जी परंपरा दवरल्या पेडण्यासाठी ही खरीच अभिमानास्पद आसा. कित्याक आमच्या पेडण्यान मॅक्झिमम भुरगीं पास जातात, हे सगळे आता गोंयांत फेमस जाला. पण दोतोरे काही कमी ना हे दाखवून दिले की दोतोर जावप म्हणजे हे न्ही. आणि ती सुद्धा कितें गरीब घराण्यांतली वैशिष्ट्य हे आसा की ती गरीब घराण्यांतली. हांव तुमकां सगळ्यांक येणारे फुडले तुमचें आयुश्य बरें जावचें, सुखमय जावचें, तशेंच तुमी तुमचे कार्याक यश देवान दिवचें अशें मागता. आणि आमच्या स्पेशली पेडण्याच्या लोकांचेर तुमचो वरदस्त आसचो. कित्याक आयच्यान तुमी दोतोर जाल्यार तुमकां एडिशनल खंय तरी कितें देवान तुमकां कितें दिला आसा तेचो उपयोग बऱ्या कामासाठी करचो. आणि मिशन फॉर लोकलचे जे जे कोण आसात तांकां तेंच्या कडल्यान तुमकां मनासान परत एकदा काळजी म्हणजे अभिनंदन तर करतात आणि आशिर्वादय तुमकां दितात की तुमी आमची भुरगीं आसात. आतां फुडें तुमचो आशिर्वाद आमकां गरज आसा. सो देव बरें करूं, तुमचे अशेंच बरें जावचें. पॅरेंट्सांक परत एकदा हांव अभिनंदन करता आणि म्हजे समस्त कार्यकर्ते जे आसा जमल्यात इन शॉर्ट नोटीस तांकां हांव मना पासून धन्यवाद म्हणटा. देव बरें. हांव पयलीं सर राजन सराक खूब थँक्यू म्हणटा की रिजल्ट आमचो 5-5:30 सुमार येयलो आनी तांकां म्हाजो फोन आसलो काय खबर ना. सरान इमिजिएट पयलीं फोन आमकां सरान केलो आनी शाबासकीचो हात आमच्या दोगांय भुरग्यांचेर दिलो. पयलीं तेंचे दोगांयचें नांव घेतलें, पयलीं म्हाका खूब बरें दिसलें. सो आमच्या भुरग्यांक खूब अभ्यास बी करचो पडटा. जशें तेन्ना मेहनत आनी हार्ड वर्का शिवाय कांयच शक्य ना. आणि सदांच हांव सदांच सांगतालें खूब टफ जाता हे जाता. हांव सांगलें सदांच पॉझिटिव्ह मनशान उरपाक जाय. जेन्ना आमी खेळांक वयता तेन्ना एक हरता आनी एक जिखता, हार आनी जीत आसतली, पण हरलो म्हूण आमी सोडप ना, फुडें वचप. सो म्हाजे सराक एक खूब एक तेंचे मायंड इतलें बरें आसा की ते नितळ मायंडाचे राजन सर आहा, तेंचे जे एटिट्यूड, तेंचे वागपाची तेंचे पद्दत, तेंचे जे टीम आहा ती ब्युटिफूल. रियली आय एम एप्रिशिएट ऑल ऑफ देम. थँक्यू वेरी मच. आमच्या भुरग्यांक इतलो व्हडलो मान तुमी दिल्या खातीर राजन सर तुमकां आमच्या काळजांत आमच्या पेरंट्साच्या नांवान तुमकां सगळे आनी तुमी सगळे हांगा जमल्यात आमची खोशयेन वांटो घेवपाक. आनी तुमी आमकां असो
हेल्प आनी हो आदार दिल्या खातीर तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.